एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रामायणाचेर आधारित आसा अशें आमी एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आहा आनी ह्या कार्यक्रमाचे नांव दवरलेलें आसा आमी श्रीराम उत्सव सोहळा म्हणून। हो कार्यक्रम 20 जानेवारी 2024 ह्या दिसा सांजच्या 5 वरांचेर गांवकारवाडा महामाय देवीच्या प्रांगणांत जातलो आनी ह्या कार्यक्रमाक श्री गुरुमाऊली संगीत विद्यालय आयोजित नृत्य गायन हे कार्यक्रम जातले आनी ह्या द्वारे रामचरित्र सगळे कथन जातले थंयसर रामायणाचे कथन जातले म्हणून जास्तीत जास्त सगळे राम भक्त सगळे जनतेन ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो अशें आमी सगळ्यांक आवाहन करता। तेच्या नंतर जो कार्यक्रम आमी ह्याच कार्यक्रमा अंतर्गत घेतलेलो आसा तो म्हणजे कार सेवक जे आमचे त्यावेळी अयोध्येक गेले त्या अयोध्येक गेलेल्या कार सेवकांचो सगळ्यांचो सन्मान करपाचो आसा। मय मतदारसंघातले जितले कार्यकर्ते जितले कार सेवक त्या सेवेन सामील जाल्ले त्या सगळ्यांचो सन्मान करपाचो आसा। एका प्रमुख पावणे आमच्या गोवा राज्य भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तसेच राज्यसभा खासदार श्री सदानंद भाई तनावडे आमच्या ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे म्हणून उपस्थित आसतले। कार्यक्रम मय मतदारसंघात खास करून सगळ्या राम भक्तांच्या सौजन्यान आणि कला व सांस्कृतिक खाते गोंय सरकार यांच्या सौजन्यान आम्ही एक मोठो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडपाचो केल्लो आसा। पण त्याच पयलीं कार्यक्रमाचे स्वरूप सांगच्या पयलीं जे कार्यक्रम आमच्या उत्सवाची तयारी जयंत तयारी जी गोंयांत चालू आसा त्या संदर्भात थोडक्यान सांगता। आमची मय मतदारसंघात आसलेली सगळी देवालयां सगळी धार्मिक स्थळां ह्या सगळ्या धार्मिक स्थळांचो आमी पयल्यान पयलीं साफ सफाई करपाचो आमी विशय प्रामुख्यान घेतलेलो आसा आनी 15 तारखे पासून 15 जानेवारी पासून हे कार्य आमचे सुरू आसा।